देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. आनी पळयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातेलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातेलीं. लूक 13 वोळ 30. शुभ वर्तमानकार बागेवन जुआंव आपल्या शुभ वर्तमानाच्या प्रस्तावनांत तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो, तरी संवसारान ताका वळखून घेवंक ना असो शीण उद्गारता. जेजू संवसारांत बापाची बरी खबर घेवन आयलो तेन्ना सगल्यांनी ताका मानून घेवंक ना. देवाच्या पुताक मनशांनी नाकारलो. जुदेव लोक आपूण देवान वेंचून काडलेली पोरजां हें व्हडपण घेवन आसलीं. देवाक आमची सोडवण करचो कायदो आसा अशें तांचें चिंतप आसलें. सगलें सोंपेपण दिवन देव आमकां स्वर्गा राज्यांत भितर काडटलो अशें तांकां दिसतालें. ओशीर दारवंटो, बंद जाल्लें दार ह्यो खुणां तांचे मुखार दवरून तांकां देवान दिल्ली सोडवण जोडची संदी सोडून दिली जाल्यार ती देवान वेंचून काडलेली पोरजां पयलीं आसून आतां निमाणीं जातेली अशें जेजू म्हणटा. देवाचे करुणायेचो आनी दयाळायेचो फायदो कोणाच्यानूच घेवंक जायना. देवाची कुशी करून आनी ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरून आमी देवाच्या राजाच्या जेवणाक बसूंक पावतले. हांव देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.